आज दरेक क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचो वापर जाता। आता कन्स्ट्रक्शन आणि स्ट्रक्चरल डिझाईन क्षेत्रातूय एआयचो वापर जाता। एआय वरवीं अभियंते आता येस जोडीत आसा। अभियंत्यांकडेन सरकाराच्या प्रकल्पा खातीर सुचोवण्यो वा वेगळे विचार असल्यार मांडचे विचार स्वीकारतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। पण तरी सुद्धा गोंयांत काही गजाली हांव म्हणटा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कशें यूज करपाचें हें तुमी ठरोवपाक जाय। टायम टू टायम म्हाका दिसता आयदर इंजिनियरींग बॉडी तुमी स्टेट गव्हर्मेंटा खातीर सजेशन्स जर दीत आय एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। म्हाजें तर म्हणणें आसा कसलीय सजेशन्स इन ऑल माय इंजिनियरींग डिपार्टमेंट म्हणजे जितकी आसा PWD आसतलें, WRD आसतलें, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें किंवा सिवरेज कॉर्पोरेशन आसतलें, बट ती सजेशन दीत चलात। सजेशन दिवपाची गरज आसा आनी फॉर स्पेशली द न्यू स्टुडंट्स यंग मायंड्स तुमच्या कडेन इनोवेटीव आयडियाज आसात त्यो इनोवेटीव आयडियाज तुमी शेअर करपाची गरज आसा। डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किंवा कोण जर डिपार्टमेंटान ज्युनियर जॉईन जाला तेजो सिनियर आयकना जाल्यार म्हाका सांगा डायरेक्टली। तुमच्या सारकेल्या नेशन बिल्डर्स हांव मुद्दामून म्हणटलो इंजिनियर्स आर द नेशन बिल्डर्स। एक्चुअली इन्फ्रास्ट्रक्चर जर कोण तयार करता आसत जाल्यार ऑल आर इंजिनियर्स। मागीर तो सिव्हिल इंजिनियर आसतलो, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसतलो, कॉम्प्युटर इंजिनियर आसतलो, यू पीपल आर द नेशन बिल्डर्स। स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार।